हांव एस आर पाटील, प्रेसिडेंट ऑफ द मारगांव बोर्ड ऑफ पेन्शनर एसोसिएशन. आम्ही प्रोटेस्ट नोटीस 23/12/25 चेअरपर्सन ऑफ द MTD मारगांव पोर्ट ऑथॉरिटीक दिल्ली. आम्ही प्रोटेस्ट करता ते एजेंडा 6 दिल्ले. हाजे एक एजेंडा म्हणटा तो क्लोज डावन हॉस्पिटलाचेर तेणें आमकां आन्सर दिला. ते आन्सर आमी कन्विन्स जावंक ना. कित्याक सांग, ते केन्नाय इनडायरेक्टली करपाक शकता म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा कितें आहा, जर तो PPA मॉडेल करता बाकीच्या पोर्टा भाशेन जाल्यार बाकीच्या पोर्टांनी एम्प्लॉयजाचे आनी पेन्शनरांचे ग्रूप इन्शुरन्स तेंचो लावूं ना. तो लावच्यो न्हू म्हणून आमी सांगलां MTD. आतां आयटम नंबर 2, पेमेंट ऑफ द एरिया. एरियासाचे सेकंड फॉर्म्युला म्हणजे मॅथॉलॉजी म्हणटा ताका, ती आमी 26 मागलेली. पूण कांय कारणां म्हणून म्हणजे तांकां काम चड वाडल्या कारणान आनी स्टाफ कमी आसल्या कारणान आमी तरी तांकां भरपूर टायम दिलो. आनी डेप्युटी चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिले आनी सेक्रेटरीनूय एश्युरन्स दिले ह्या नोटिसीचेर की आपूण तुमकां फेब्रुवारी ताणें कन्फर्म केलें FA कडेन आनी डेप्युटी चेअरमॅनानूय कन्फर्म केलें FA कडेन. पूण आयज पर्यंत फेब्रुवारी गेलो, आतां मार्च येयलो. आतां सांगता तो डेप्युटी चेअरमॅन म्हाका आमकां नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. नंबर 3, मेडिकल बेनिफीट MPD एम्प्लॉयज प्रायर टू 2075. हांगा कितें आहा, एक मेडिकल बेनिफिटाची 2009 एक ऑर्डर येयल्ली आहा BC. थंय कांय अमेंडमेंटाची गरज ना, कांय ना. खाली मेडिकलाचे बोर्डाचे एप्रुवल घेवपाचें आनी मेडिकल बेनिफीट कोणाक ना तांकां इम्प्लिमेंट करपाचें, जशें बाकीच्या बोर्डांनी केलां. लायक मुंबय पोर्ट मेडिकल स्कीम केला 2010. तेंच्यांनी सगळ्यांक मेडिकल बेनिफीट दिल्या कोणाक मेळनासलें. आतां हांगा कावंटींग 50% LR म्हणजे पयलीं एक्स्ट्रा लेबर रिक्विजिशन घेताले आनी इन अदर वर्ड्स कॅज्युअल सर्वीस. ह्या लोकांनी सर्वीस रेंडर केल्ली आहा. कोणी 2 वर्सां केल्ली आहा, कोणी 3 वर्सां केल्ली आहा. आनी स्पेशली जे लोक हेमोस्पीक काम केल्ले आहात थंय आमचो एग्रीमेंट आहा 1981 एग्रीमेंट आहा. त्या एग्रीमेंटाचेर आयटम नंबर सिरियल नंबर 11 म्हटलेलें आहा की दोज हू आर अलाउड आफ्टर कंप्लिटेशन ऑफ 3 years सर्वीस दे गिवन रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट आनी तांकां ते भाशेन रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट दिला. तर तांची डॉक्युमेंटाची गरज ना. दॅट दे कॅन रिलाय ऑन दॅट एग्रीमेंट. तेंच्यांनी ते 1981 एग्रीमेंट पळोवपाक शकता आनी दिला आमी मॅनेजमेंटाक. ते आदाराचेर तेंच्यांनी दिवपाचें इंडराचेर. हांगा इतली वर्सां केन्ना तशें जावंक ना की हे फर्स्ट टायम हिस्ट्री. आनी हो व्हडलो आमचो पेन्शनरांचो आनी फॅमिली पेन्शनरांचो इन्सल्ट जाला. तांकां 6 पेजीस दिल्या आनी आमकां 1 पेज दिल्या. अशें खंयच्याच पोर्टान जावंक ना भारत मेजर पोर्टान. ही हिस्ट्री आमच्या मारगांव पोर्टान. ही अशें जावचें न्हू हेच्या फुडें म्हणून आमी तांकां लेटरूय बरयल्लें. आतां फूल रिम्बर्समेंट आयटम नंबर 6, फूल रिम्बर्समेंट मेडिकल बील एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. हांगा आतां इतलीं वर्सां जालीं CGS रेट दिता. पूण आमी गवर्न बाय कोर्ट रेग्युलेशन गवर्न करता. ताका लागून आमी वी आर नॉट सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉई. देयरफॉर इवन CGS रेट सुद्दां सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणल्यार CGS रेट दिवचे न्हू. एक्चुअल ताका ट्रिटमेंट बॉन्ड केला त्या एक्चुअल एक्सपेंडिचर केला इतली मेडिकल बील फारीक करचें म्हणून तो जजमेंट आहा. MPD हॉस्पिटल तेजे मॅनेजमेंटान आमकां रिप्लाय केला की आमची अजून पर्यंत हें ना प्रायवेटायजेशन करपाचें. आनी आमी सांगलां जर PPP मॉडेल केलें बाकीच्या पोर्टा भाशेन जाल्यार तुवें आमचे ग्रूप मेडिकल इन्शुरन्स लावपाचें ना. आमकां लागूंक जायना. आमचो 1 रुपया आमचेर लागूंक जायना. ते काम केला विरोध आहा. इन टेंटेटिव्ह 30,000 मिनिमम. मॅक्झिमम मे बी एज पर देअर एज. पेन्शनरांक इतलो अमावंट MPD नाल्यार वर्सांसून एकदा पेन्शनांसून कट करतात. ना ते इन्स्टॉलमेंटाची एज पर डिसिजन.